मोगाच्या बाबा भयणीनो एक मुन्नी आसा जुंय मोग थंय सॅक्रिफायस. जर आमी कसली वस्तू मोग करता ती आपणावंक आमी कसली सॅक्रिफायस करूंक तयार आसा. अशें आजी ही आमी आजी एक खास घडणी आयकल्या आनी ही घडली जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिशांक दिश्टी पडलो जायते फावटी वेगवेगळ्या सुवातेर. आतां जेजू तांकां दिश्टी पडटा दर्या देगेर. सिमोन ताचे शीश ताचे वांगडी नुस्तें मारूंक गेल्लेच जायत मदीं रात्री. सकाळीं येवन ते दर्या देगेर आसलेत आनी थंय ताका थंय जेजू आयल्लो पुनः जेजू आनी नास्ता ताका करतालो. आनी नास्ता केल्या उपरांत जेजू पेद्रू कुशीन वता आनी एक प्रश्न 3 फावटी विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? जेन्ना जेजून पेद्रूक 3 फावटी हे प्रश्न विचारले तो घाबरलो. कित्याक जाय जेजून पेद्रूक 3 फावटी प्रश्न विचारले? कोण म्हणटा कित्याक पेद्रून 3 फावटी जेजूक नाकारलो अशें म्हणटा ते. पूण जेजू म्हणटा तूं मोग करताय तर म्हजी सेवा कर. कसली सेवा जाय ती? जे मेंढरे शेळ्यो ते म्हजी आसात त्यो हांव तुज्या हातांत स्विकारता. तांची सेवा कर, तांकां राख आनी सांबाळ. आनी हो वार करतना तुका आपलो जीव लोगून दिवंक पडटलो. तशें घडलें मागीर. पोरचेक सेवा करतना जेजू उतर पळकतना जेरुसलेम शारांत ताका आपलो जीव दिवंक पडलो जेजू क्रिस्ता लागीं. खरेंच जंय मोग आसा थंय सेवा आसा. आमी कितलो जेजू मोग करतात ताय. जेजू आमचो इश्ट. जेजू म्हणिल्लें आसा खरो इश्ट आपल्या इश्टाक आपले जीव दिवंक तयार आसतलो. जर जेजू आमचो खरो इश्ट खरो धोनी तर आमी जायते फावटी आमकां जायते फावटी सॅक्रिफायस करूंक संदी मेळटली.